तिळारी धरणांतल्यान साळांतले शापोरा न्हंयत उदक सोडल्या उपरांत उदकाचे लेवलीत बदल जालो ना। हे न्हंयच्या उदकाच्या सत्राचे सेगीत निरीक्षण चालू आसा। उदकाचो लेवल सांबाळप आनी साळ गांवांत कसलीच वायट घडणूक टाळपा खातीर परिस्थिती नियंत्रणात दवरप हो ह्या निरीक्षणाचो मुखेल हेत। देखून साळांतल्या लोकांक भिवपाची गरज ना। संबंधीत अधिकारी नदर दवरून आसात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तिळारी धरणाचे उदक मेंटेन लेवल दवरपा खातीर 2 दिसां पयलीं थोडे उदक रिलीज केल्लें आनी अशें दिसतालें की साळान बी उदक भरतलें, पूण तशें कांयच जावना। आमी सद्या साळा बंदारो जो आसा थंय उबे आसात आनी आमकां दिसता की हांगासर कांयच ना, सामकें लो लायंग हेजेर उदीक फ्लो जाता। आनी जे साळान 2 वर्सां पयलीं जे कितें जाल्लें, जे तिळारी धरण उदक सोडलेल्या उपरांत जे लुकसाण बी जाल्लें, तशें कांयच हांगा कांय ना। आनी ऑफिशियल WRDचे त्यांचे हांगा ऑज आसा अशें एक स्थानीक आमकां मेळ्ळो, तांणी सांगलां। आनी तशें कांयच पॅनीक जावपाचें कांयच सिच्युएशन ना। पयलीं उदीक सोडलें तेन्ना पयलीं खूब त्रास जाय आसले। आतां 4 दीस जाले पाणी सोडटा, पूण कांयच त्रास जायना। पाणी सारकें एका लेवलार आसा। पूण आतां फाटल्या 8 दीस जो पावस पडला ताका लागून साळान गांवांत बी अशें उदक घुसलां ना कांयच ना, कुठेच फुटार ना। म्हणजे आतां पूर बी येवपाचे येवपाची शक्यता कांय ना। कांयच ना। बरो तेंचे वॉच आसा सगळ्यांचे, हेंचे ऑफिसरांचे हे सारके आसा काय म्हणटात। हय, ऑफिसर येवन वयता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।